Same. किधर है Same, just one comment. ऑपोजिशन लीडर आहे इथं. हय तेणी एक लेटर दिता म्हणलें तुमच्या पंचायतीचे कितें दिला हां ऑपोजिशन लीडर आहे इथं. चलो बरं की झालं सगळं बाबा तुम्ही आयज सीएमाक मेळ्ळा कितें आहलें The main important issue about Panchayat election, मी डिस्कस केला तो म्हणटा एडवोकेट जनरला कडेन कन्सल्टेशन आहा आय थिंक इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल द पीपल हां ऑफ गोवा हां हें जावपाक जाय आनी स्पेशली ओबीसीक म्हाका दिसता खंय तरी अन्याय जावंक जायना वॉट इज सीएम इज पॉझिटिव्ह एंड वॉट सीएम इज इज पॉझिटिव्ह हां सीएमांक कळला आमी कितें उलयता तें आनी लोकांचे पाल्स कळल्ले आहा आनी जो ऑर्डर आहा ते ऑर्डरी प्रमाणे वचत जाल्यार ओबीसीक भायर धरचें पडटा हां देर इज नो क्रायटेरिया म्हणजे ओन्ली फॉर एससी आनी एसटीक दवरूंक जाता ते सो आय हॅव एक्सप्लेन टू हिम एवरीथींग आनी देर वॉज अनदर इश्यू ऑफ सम people that also is discussed. रेश मागासाचो इश्यू हाडला तुम्ही what is important people's issue we have to bring it to the notice of the government आणि केन्ना केन्ना अशें जाता की मिसकम्युनिकेशनां जाता आनी आमी वचोन प्रेस कॉन्फरन्सां घेता प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवपाकूच जाय लोकांक कळपाक ते आमी घेतलेले आहा काल आयज आमी सीएमाक मेळले थोडे जाण म्हणटा सीएमाक वचोन मेळप रॉंग ऑपोजिशन नो वी हॅव टू मीट because right now they are in the ruling and it is our duty to bring it to their notice that this particular thing requires your attention this particular thing requires your you have to see to on this particular subject on this file so tene eyes positively amche kode ulayla हे 2-3 गजाली then I will see that I will not do injustice especially where elections are concerned and especially to the OBC community because it is a huge ओबीसी कम्युनिटी फिशरमॅन आहा आमचे बेल्टाचेर ते सायडीन आनी कितकेच भाशेचे ओबीसी लोक आहा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर आहा शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोठ्या प्रमाणान ओबीसी लोक आहा सो हेंकां म्हाका दिसता हे मेळपाकूच जाय एक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी जी आमची एसेंब्लीन आनी लोकसभान दिल्या ती मेळपाकूच जाय की तेंचे रिजर्वेशन जे 27% आहा तांकां 27% पंचायतीन 3 मेंबर 11 मेंबर पंचायतीन 3 जाण ओबीसी आसपाक जाय ओके 9 मेंबरान 2 जाण 7 मेंबरान एक ओबीसी आहा पळय थिंगा ओबीसी आहा पळय थिंगा दुसऱ्या वॉर्डान न्हू आता सद्याक दुसऱ्या वॉर्डांनी रेश मागासाचो इश्यू मागासाचो इश्यू आमी काडलेलो आहा रेश मागासाचो इश्यू म्हाका दिसता ऑर्डर वील बी इश्यूड बाय स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑर बाय द कलेक्टर हू इज इन चार्ज ऑफ दीस इन्क्वायरी आनी म्हाजे हिसपान ते जाग्यार पडटले जे कितें गुन्हो केला आमचो डिमांड की त्या मनशाक सस्पेंड करचो आनी एक इश्यू म्हणटा जो तुमी डिस्ट्रिक्टचो इश्यू काडलेलो पळय ते आयज कॅबिनेट पास करून डिस्ट्रिक्टूच पत्त्यान दिल्लेलें आसा आमचो इश्यू आहा की जे फोर्ट्स आहा मॉन्युमेंट्स आहा हे आमच्या ताब्यान आसचे ना लोकांच्या ताब्यान प्रायवेट मेंबराच्या ताब्यान आसचे ना आमचो एक फोर्ट तिराकोल आहा तो आमच्या हाती भायर गेल्लो आहा थिंगा हॉटेल एरिया आतां ते परत घेवपाक खूब डिफिकल्ट आहा सो माय इंट्रस्ट इज दॅट ऑल दीस मॉन्युमेंट्स आसूं हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट्स आसूं हिस्टॉरीक फोर्ट्स आसूं हिस्टॉरीक आमचे आदी एक्वायर केल्ले जागे आसूं आदी एक्वायर केल्ली हॉटेलां आनी हॉटेलां बांदलेली आसूं तितून खूब जाण मनीस ट्रेनिंग घेवन काम करूनय भायर गेले थोड्यांनी आपले पोट भरले भुरग्यांचेय पोट भरले सो हे सगल्यो वस्तू आमी म्हाका दिसता पळोवपाची आयज गरज पण गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ रायट डिसिजन म्हणटा तुमी दिसता तुका कित्याक तुमी मंत्री आसतना ओपोज केल्लें आयज तुमी मंत्री ना ह्या दिसान तेणी कॅबिनेट पास केलें आमचें काम आमी केल्लें आहा आतां सरकारान डिसिजन घेतलां तेजे वी वील स्टडी एंड सी वॉट आर द टर्म्स एंड कंडिशन्स दे हॅव गिवन वील रेज इट इन द असेंब्ली वील रेज इट बिफोर द पीपल्स थँक्यू